गोंयांतल्या गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळ्यार अंदू 10 वर्सां जालीं. मात ह्या 10 वर्सांत गोंय सरकारान ह्या समाजा खातीर कांयच करूंक ना अशी टिका गोंय राज्य अनुसूचित जमात कृती समितीन केल्या. समाजा खातीर विधानसभेत 30% जागे राखीव दवरचे अशी मागणी ह्या समितीन केल्या. 2003 8 ऑगस्ट असेंट जाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आज कमी 8 जानेवारी 2013 10 वर्स कंप्लीट जाता है. ते आमकां एसटीचे स्टेटस मेळ्ळ्यार आज पासून कांयच बरे भाशेन इम्प्लिमेंट जावना. इम्प्लिमेंट बेस्ट बारीक इल्लें जाता. आमकां तें नाका. एज पर घटनेच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमकां ड्यू रायट्सा प्रमाणे हें बील इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. 2003 आतां 10 वर्सां जालीं. तेजेर आतां 2 इलेक्शन जावन गेलीं 2007 आनी 12. म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन बायपास करपाचें कोणाकूच गिरेत ना. पूण तरी आसतना ह्या सरकारान बायपास करून आमगे कॉन्स्टिट्युशन ड्यू रायट दिनासतना तेणें इलेक्शन केलें. त्या लेटरान बरयलां वीथ 30%, नॉट 12%, वीथ 30%. हांव पिटिशन पयलें 30% घाल्लें सुरवातीकच. प्लास्टिकाच्यो पोतयो रस्त्याचे कुशीक उडोवप वा दखलपात्र गुन्यांव थारावचो अशी मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचो अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकारान केल्या. गोंयांतल्या उद्देगाची अर्थीक परिस्थिती सध्या सामकी बाबत आशिल्ल्यान नव्या अर्थसंकल्पात उद्देगाक कसलेच नवे कर लावचे न्हय अशी मागणी चेंबरान केल्या. नव्या अर्थसंकल्पाच्या फाटभुंयेर जीसीसीआयन सरकाराक आपले निवेदन दिले. इंडस्ट्रीची सध्या परिस्थिती मातशी बिकट जाल्ली आसा आनी त्या खातीर आमकां सरकाराक एक रिक्वेस्ट करून दिसता की आनी काय तुमी ताका इंडस्ट्रीक त्रास जायना अशे स्टेप्स घेयात, जाचे वरवीं एडिशनल टॅरिफ्स, एडिशनल टॅक्स, एडिशनल सेस अशें कांय आसचें ना अशें तुमी मातशें आमकां एक रिलीफ दिवची. एग्रीकल्चर जें आसा आमचें लिबरेशन जालां तेन्ना 70% लोक एग्रीकल्चराचेर रावताले. आतां ते 6%चेर आयलां. तेन्ना तें आमकां वाडोवपाचें गरजेचें आसा आनी वाडोवपाक हातभार लावपा खातीर म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट जर हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता ताजे पासून खूबच फायदो जातले, सुविधा जातले आनी जी पळय लँड अशी पडिल्ली आसा ती पिकाळ जमीन पूण ती तातूंत कांय आमी पीक काडिना अशी जमीन आमी पिकाच्या खाली हाडूंक शकतले. प्लास्टिकच्यो पिशव्यो सगळ्याक ज्यो पळय उडयल्ल्यो आसता आनी हें पळय केरलेस डंपिंग एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टीक वेस्ट जें जाता न्ही ताका आळाबंद हाडपा खातीर इट शूड बी ट्रिटेड एज अ कॉग्निसेबल ऑफेन्स आनी हेवी एक्झेम्पलरी फायन घालचे ताका. नोव्हेंबरांत जावपी लुसोफोनिया गेम्साच्या कामाचो खेळा मंत्री रमेश तवडकार सध्या नियाळ घेता. बुधवारा ताणें फातोड्डेचो स्टेडियम आनी वास्कोच्या टिळक मैदानाच्या कामाचो नियाळ घेतलो. लुसोफोनियाच्या गेम्सा खातीर फातोड्डेचो स्टेडियम मुखेल सुवात आसतली. तवडकार म्हणटा वास्कोच्या स्टेडियमार हो म्हयनो सोंपता म्हळ्यार फुटबॉल मॅची जावंक शकतल्यो. फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाची पळोवणी केल्या उपरांत खेळा मंत्री रमेश तवडकारान पत्रकारांक म्हायती दिली. दर 15 दिसांनी रिव्यू घेतात. मग काम आमची जो टार्गेट आसा त्या टार्गेटा प्रमाणे वता काय आत्ता पर्यंत जे काम चल्लें आसा समाधानार चल्लें आसा आनी टार्गेटानुसार म्हाका दिसता बाय सप्टेंबर पर्यंत आमच्या हाताक मेळटलें. की कॉन्ट्रॅक्टर म्हणणें आसा की बाय ऑगस्ट 15 पर्यंत आमी दिता अशें तांणी म्हणलें आसा. तरी सुद्दां बाकीचे मायनर कांय थोड्यो गजाली उरतल्यो. तरी सुद्दां म्हाका दिसता प्ले फील्ड आसा तो सादारणशे मे एंड पर्यंत कंप्लीट जातलो. त्यामुळे बाकीचे गजाली उरतल्यो टॉयलेट चेंजींग रूम जे आसा रेनोवेशन तें बाय सप्टेंबर पर्यंत आमकां मेळटलें. त्याच दृश्टिकोनांतल्यान जी काम चल्ली आसा ते लुसोफोनिया गेम आमकां 2 नोव्हेंबराच्यान सुरू जातल्यो. त्यामुळे एक मोठे चॅलेंज आमच्या समोर आसा. तवडकारान त्या उपरांत वास्कोच्या टिळक मैदानाक भेट दिली. टिळक मैदान डेव्हलप करपाक आमी आय लीगाचे खातीर डेव्हलप करता. त्यामुळे आतां फायनल स्टेजीन आयिल्लें आसा. ताजे फुडें आमी केन्ना तरी एक सादारण 20-22 तारखेक इनॉग्रेशन करपाक विचार करताले. त्यामुळे काम कितें जाल्लें आसा खंय पावल्लें आसा तें पळोवपा खातीर मुद्दम आयिल्लो. फुटबॉल मॅच बीन बेगीन स्टार्ट जातल्यो. हय बेगीन जातल्यो. 23 तारखेर मॅच सुरू जाता आनी त्या दिसा आमी इनॉग्रेट करपाचो विचार आमी केल्लो. मडगांवच्यान समीर भट आनी वास्कोच्यान सुरेंद्र मडकयकार. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट.
You're watching Prudent.